11:30 झाले. टाइम पहिला आहे व्हिडिओ स्टार्ट करचे पहिले. सो गुड मॉर्निंग आणि बाय दोघांचा फाटल्यान बाबा किती करतो रे गाणी हॅलो कर मरे मा आणि दोघां तोणा भरला किती घातले गे तेंटे आता बॅगां लेस असते गेल्या तोणा हात घालता आणि ते काकणं बिकणं काढतं सगळं. तर आयज असा संडे आणि जसं की तुम्ही लास्ट व्हिडिओन पयलें पण आम्ही घरा आयिल्ली. एक्चुअली आम्ही घरा आयिल्ली फ्रायडे शुक्रार दिसा. काल शेनवारा काय व्हिडिओ बी जसं म्हणजे हांवें स्टार्ट करूं ना आणि आयतार संडे आयज तर घरा कडेन येतकीर अकस्मात असो प्लॅन जालो की देवळान वचपाचो. तर आमी आतां वता देवळान मोयां. खूब जाणांक खबर आसतलें खूब जाणांनी म्हाजे व्हिडिओन टेंपल बी जे आसा पळय पळयलें आसतलें. मोयां आमचो कुलदेव मा सायडीचो सो थंय वता. एक्चुअली 2 in 1 प्लॅन आसा आमचो न्ही रे. एक देवळान बी वचपाचो आनी दुसरो सो मायगेर बी वचपाचो. मायगेर म्हटल्यार म्हागेली मावशी आनी मा खंय गेली ती भयणीगेर वचपा नेटार आसा ती आतां सकाळी उठलेली संक काय कितले खबर ना आनी आतां 11:30 जाली. संक उठोन कितें करताली वचपाक न्ही गे चेडू 6:30 उठलेले. ताका वचपा आसा आतां दिसभर न्हिदलें तर तें ताका न्हिदू पण ना खंय वचपा म्हटल्यार. सो आतां ही सकाळ फुडें उठलेली. आमी आतां सगळें न्हावन धुवन सगळें तयारी केली आनी भायर सरले आतां देवळान वचपाक. आनी म्हाका खुबशे म्हाज्या सबस्क्रायबरान सांगलें तूं देवळान केन्ना येतली तेन्ना आमकां सांग अशें म्हणून. आनी खूब जाणां कमेंट बी करतालीं मेसेज बी करतालीं केन्ना येतले म्हणून. बट आयज जसो पण आमचो अकस्मात प्लॅन जालो ऑन द स्पॉट आनी आमी वचपाक भायर सरले आतां न्ही रे. खूब जाणां सांगतालीं कमेंट बी करतालीं पॉसिबल ना आतां कशें सांगतलें न्ही अशें म्हणून आसूं म्हटलें. खूब जाणांनी म्हाका आनी एकले म्हाज्या सबस्क्रायबरान म्हाका सांगलें तूं येता तेन्ना आमकां सांगता बिचोले ते सायडीच्यान रावता सांग आमकां आपूण तुका मेळपा येता म्हण देवळान. आनी खूब जाणां आपणागेर आपयतालीं बी. सो अकस्मात असोच प्लॅन जालो या अशें म्हणून. काय अशें हें नाशिल्लें की पयलीं सान वचपाचें अशें तशें. सो ओके मागीर नेक्स्ट टायम केन्ना येता तेन्ना सांगता तुमकां. आतां आमी देवळान वयतलीं. देवाची पुजा बी लेट जाता आनी थंय पुजा जाल्या बगर कांय करपा मेळना अशें म्हणून बायेक बी तीर्थ बी सोमतें घालया म्हटलें. आनी पुजा लेट जातकीर 12 बी जावन वयता. 12 सुद्दां न्ही स्ट्रेट 1 बी जावन वयता न्ही रे पुजा जाता म्हटल्यार 1:30 बी जाता. सो ताका लागून आमी मातशी लेटीच भायर सरली आनी सगळें देवळान पांयां बिया पडटालीं आनी म्हापशा वयतलीं मागीर म्हाज्या मावशेगेर. सो दाखयता मागीर तुमकां. थंय वयतलीं तेंगेर जेवतलीं बितलीं आनी मागीर सांजची सुसेगाद येतलीं. आतां आमी वता आसतना अशी वता येता आसतना बी अशीच येतली रे का तशी येतली मार्केटां तशें म्हापशे सान बाजारांतल्यान पणजे सान ट्राफीक खूब लागता परवरी बीन खबर आनी ब्लॉक कसो पडटा तो. आतां परवरी आमकां आतां बायपास तो वयल्यान रोड चालू जालो न्ही. आतां म्हापसा सान डायरेक्ट वयल्यान रोड जालो न्ही आतां. तशें येवं मेळटा पळोवया खंयच्यान येवपाचें कितें तें. पयलीं सद्याक देवळान मागीर मायगेर वयतलीं आनी मागीर मुखाल्लें कशें कितें तें दाखयता तुमकां. मागीर मातसो प्लॅन जाता तसो कित्याक आमचें आतां सद्याक प्री प्लॅन कांयच ना सगळें ऑन द स्पॉट. ओके हेणांनी बरें पळय कॅरियर घालून बरें कॅरियर बसयलां आनी ताका पिशवी घातलेली वयल्यान म्हळ्यार पावसा लागून दिसता. प्रोटेक्शन केन्नाय पडटा. आनी ह्या सायडीच्यान ट्रॅफीक ना आनी बरें जाता. गाडयो आसना न्ही आनी रस्तो बी बरो आसा सगळे चड अशें आसना. आतां हांगच्यान सांखळेच्यान बिचोले आनी बिचोलच्यान मागीर आमच्या देवाक दाखयता तुमकां मागीर पावले की देवूळ जें आसा पळय न्हू तें. फाटले दिसांक केन्ना तरी जात्रा जाल्या शिरगांव कन्नीची जात्रा जी जाता पळय न्हू देवी लयराई तेज्या पयलीं आमची देवाची जात्रा जाता. म्हळ्यार ते तेंचे रिलेशनाचे अशें कितें भयणी न्हू गे ते जात्रा जाता. आनी आमची देवाची जात्रा जाली की देवूळ बंद आसता. जेन्ना म्हळ्यार शिरगांवची जात्रा जाता पळय देवी लयराईची तेदो मागीर आमचें देवूळ बंद आसता. तेजी जात्रा जावन थोड्या दिसांनी मागीर देवूळ जें आसा पळय तें ओपन जाता. बरें प्लॉट रे हे हांगा निवळ केलें मळ अशें रस्ते बी केल्या मरे जागो दिसता विकपाचो. सगळें क्लीन केलां सायडीचा. आनी आयज हांव ही साडी न्हेसलां नवीच साडी आजून न्हेसूं नाशिल्लें. ब्लावज बी कांय शिवना ब्लावज मॅच केला आनी साडी न्हेसलें.
ह्या आमी हांगासर पावली आता बिचोलेन चोडणकर ट्रॅव्हल्स. मातशें न्ही हांगासर आतां दनपार न्ही ट्रॅफिक मातशें कमी आसा, नाजाल्यार भरपूर आसता ह्या रोडाक आमी येता त्या टायमार. हांगा पार्किंग मेळटालें रे गाडी. हे हांगासर मार्केट आनी हांवें हांगासर घेतला मावशेगेर वतना व्हरपाक खादाडो. आनी ही हांगासर त्या सायडीन रावता हांव बाबडे साडी न्हेसून हांगासर वताक भोंवता. आतां तरी मातशें वत कमी जालां. हे हांगासर कितें छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी स्कूल. ओके बिचोले. तें पार्किंग केलां मातशें लेट न्ही म्हणून बरें जाता. आनी हेजे फोनार गडबड यो 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 करून लेट जालो न्ही देवूळ बंद जातलें म्हणून. बाय उठले नानी गे मा बाबू उठले. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. सो चलो या हे पळयात आमचें देवूळ. खूब फावटींनी हांवें देवळान शूट केलां ताका लागून आनी आयज परत केलें ना. आनी आमच्या देवळांनी व्हिडियो काडपाक अलाव ना. ही पळयात मा येता पळय तांकां पळयात दोगांकय. असली गरमी जाली असले स्वेटींग जालें तुमकां सांगता विचारा नाका. हांगासर टिश्यू असले सामकी गरमी जाता सारकी ना गे. खूब गरमी आनी खूब गर्दी. आयज संडे न्ही खूब गर्दी देवळान. सगळ्यात लास्ट नाका मागीर हे जालें. सगळ्यात लास्ट आमी ओटीपी भरली. आमी पावल्ली पळय न्ही हांगासर. चल या बायक दी म्हाकडेन. आमी पावल्ली पळय न्ही हांगासर देवळान तेन्ना न्ही देवाची पुजा बी कांय जावनाशिल्ली. देवाक तेन्ना न्हाणयताले देवाक म्हळ्यार देवीक तेन्नाच न्हाणयताले. सो मागीर आमी भायरूच बसली थंय सोंप्याच्या भितर बाय गरमेन हें करतलें न्ही अशें म्हणून. आनीक आतां मागीर आमी न्ही सगळीं जाणां ओटीपी भरून जातकीर न्ही आमी आतां लास्ट सगळ्याच्या ओटी भरली. मागीर बायक तीर्थ घातलें अशें करून सगळें मागीर लास्ट अशें केलें. आनी बॉम्बेचे लोक भरपूर तिगे सगळीं बॉम्बेची ती आमचे हांगा कुलदेव जो आसा पळय न्हू थंय कुलदेवाचो लोक जो आसा पळय तो बॉम्बे खूब लोक आसा बॉम्बे. कशें वचपाचें न्ही ह्या सायडीन कितल्यो गाडयो तुमकां आजू बाजू दिसतल्यो ह्या सायडीन त्या सायडीन सगळ्याक. आनी देवूळ दाखयता आमचें. भरपूर लोक भरपूर गर्दी. पयलींच फाटल्या दिसांक फाटल्या म्हयन्याक जात्रा जाल्या न्ही हांगासर येता. हें आमचें देवूळ जें तुमकां हांगासर दिसता पळय हांगच्यान दाखयता सारकें. हें आमचें देवूळ. अंडर कन्स्ट्रक्शन तें मुखाल्लें मंडप फाटलो मंडप बांदला. हें नळ्याचें दिसता तें देवूळ. कितल्यो गाडयो आसा खूब लोक आसा. आनी भरपूर असो लोक जो आसा पळय तो गेलोय बीन स्टार्टींग भरलें ते. सो आमी ते भायलो लोक न्ही अशे ते महाराष्ट्राचे बीन तांकां पयलीं भरून वचूं म्हटलें आनी आमी मागीर लास्ट भरलें. सगळ्याच्यान लास्ट आमी भरल्या ओटी. सो ओटी भरली हांवें. लास्ट इयर बी म्हाका येवपाक मेळनाशिल्लें ती प्रेग्नन्सी लागून भरूंक मेळनाशिल्लें. सो ताका लागून आतां भरलें. बायक तीर्थ बी घातलें. आनी आतां आमी भायर सरली सुसेगाद सगळ्यो हें जातकीर. लास्ट आमी भायर सरले. आतां फटान देवूळ बंद केलें दिसता न्ही गे. सो आतां आमी डायरेक्ट मांयगेर वचपाचें. हां त्या देवळान वचपाचें. तें देवूळ दाखयता तुमकां. त्या देवळान कोण आसना कोण तुमकां बंद आसता कित्याक लेट जालो न्ही आतां. ऑलरेडी टायम जो आसा पळय न्हू 2:15 जाले ताका लागून. सो हांगासर न्ही आमकां व्हिडियो बी काडपाक मेळना. आमच्या देवळान फोटो बीन जे आसा पळय ते काडपाक मेळना. सो पुजा आरती देव कांय दाखोवपाक मेळना. ताका लागून हांवें भितर बी आनी कांय शूट केलें ना. आनी खुबदां हांवें अशें भायल्यांच्यान देवूळ सॉरी भायल्यांच्यान देवूळ बी जें आसा पळय तें दाखयलां न्ही ताका लागून आयज आनी दाखयलां. हांगासर मामायेचें बट देवळाचें न्ही रिपेरींग चालू आसा. नळे सगळे ओपन केले.
हांगासर सगळें उदक जाता पावस पडलेलो दिसता राती बीन ओपन आसलें दिसता देव भितर शूट करूं ना हांवें देवाचें सो जाल्यार ही दोगांय गेली आनी नियतीन फोन केल्लो खंय पावली काय म्हणून बरें जालां हांगा एक दीस येवया आमी जेवपाक बरें आसा न्ही हिल व्यू बट आमी जेन्ना जेवप टायम आसता पळय तेन्ना थंय पावता आमी हल्डोन पावले हांगासर केबल ब्रिज आतां हांगासर अशें न्ही फुडें म्हाज्या मावशेलें घर ब्रिज क्रॉस करून आनी अशें गेलें न्ही ह्या सायडीच्यान म्हापसा आनी ह्या सायडीच्यान मांयगेर आनी अशें आमी येयल्या ती आतां शिरगांव मया बिचोले सांकळे तो रोड न्ही रे आतां डायरेक्ट तुमकां मांयगेर पावले की मेळटा आनी एक हांगासर आयस हाडूना मान दिली ती मा गेल्ली आपणाले हेका घेवपाक कोणा गे भयणीचे पुतोणेक का कोणा घेवपाक गेल्ले आयज खंय जातात आनी हांगसर एक अशें पयलीं माटोस आशिल्लो आनी ताका हें आशिल्लें न्ही कितें करी तेल्ला मस्त न्ही लिंबू येल्लो जाता मागीर गा अशेंच उरता ऑरेंज म्हळ्यार ते साम प्रॉपर गांवठी धर एका हांगा हांगा धर मुगो एक जून जालता एक तोडून काड अप होता एकूच जून जाला बेगीन हां आतां वयर यो वयर यो हां अप ते पळय 3 एक कडेन आसा पळय ते हात दिता माझी परस तेजेर चड भरोसा आसता का अप आता येता हय हय कितें करताले तें म्हणून ना ती हात दिता यो म्हाजेर भरोसा ना का आमी मातशी लेट पावली म्हणून जालें तरी हें सोंपलें बिमला वास बरो येता काटी न्ही ते बेश्टी हे अशी मरे ती काटी न्ही ते पाकपणस झाडाकच पिकता न्ही ती पिकला पडटलो तो सा पिकला देट हे जावन पडटलो आनी वयर लागला हो खूब म्हारग वयता ते पयली पप्पा लागून नाका आनी आसा वयर मातशें खूब जाले गो नाल्यार अशी जावना पयर असलो जावन पिड्ड्यार जालो जाणा मुगो एक काळ मोर सो वता आसतना हांवें शूट केल्लें हांगासर येता आसतना आगे मांयगेर जेवतना बी शूट करता म्हणल्यार म्हाका यादच ना उलयता मागीर तुमी पयलीं जेवली न्ही मागीर म्हाका यादच ना एक हेंगेलो ड्रेस चेंज जालो दोगायलो हेगेलोय चेंज जालो म्हागेलो हेगेलो सेम आसा म्हागेलोच एकल्यालो चेंज जाला म्हागेलो बी चेंज जालो सो हे पळय हांगासर मस्त पावसान काळोख केला सो हांव घरा कडेन मांयगेर गेले चेंज केले जेवली खाली बिली आनी आतां सुसेगाद भायर सरलें आतां जाली 6:30 आनी आमी आतां जे आसा पळय भायर सरले आतां जस्ट फाटल्यान बी आमी गेल्ली पळय तेन्ना शूट केल्लें पळय तितलेंच आनी चड जे आसा पळय एक्स्ट्राचें हांवें कांय शूट केलें ना चड अशें आनी आमकां मेन पावपाक बी लेट जालो न्ही मागीर मा आनी हो जेवलो तेदो म्हणल्यार हांवें बायक लायलें मागीर हांव आनी माई जेवलें अशें करून लेट जालो मागीर मातशी बसली आनी येयली बाय न्हिदलेलें ताका लागून मातशी आमी रावली बरें आंबे पळय रे गांवठी मोठ्ठे आसा बाय नाका बाय न्हिदलेलें ताका लागून आमी रावली ते मागीर न्हीद बी जायना तर चिडचिड जाता न्ही अशें म्हणून पावलें तें जेवण बी मातशें खूब वेळान न्हिदलेलें मातशें न्हिदलें तें वरभर मायज न्हिदलें दिसता न्ही रे आतां न्ही रातची कितली जाली रे 8 जाली
गडगड आणि वारो पळय एक असलो मारता सवकास जातोय बाबा. रोड लाईन बी ना मेन पडल्या, पाऊस पडटा भरपूर असं. पेट्रोल पंपार रावप न्ही आशिल्लो आनी हांगसर सगळे लोक रावले आहाय पळय. आणि वारो मारता पाऊस, झाडां बिडां सगळीं घालता. सॉलिड न्ही पाऊस वारो. कसली शी खाता रे, एसी बंद करता. सगळं लोक रावला. आम्ही बी मातशें रावया म्हटलें, झाडां पोंदाक रावया म्हटलें. पावस पळय कसो वयता, थंय थंय मोबायला खंय वयता पळय हांगा वयर वाऱ्यार वयता. जगलो सॉलिड मारता. बाबा कितें करतले तो? हल्ले हल्ले कितें करतले? हा कितें करतालो? ए बाबा ये पापूड करना काय? अरे अरे अरे. सो पावली आमी घराकडे येवन मातशें क्लिनिंगाचें काम पडलें. म्हळ्यार फस्टूच पावस न्ही, मातशें हेवटेन तेवटेन कितें कचरो हे ते पडटा पळय ते सगळें हें उदक मारून काडलें. समजा साण बीन आनी मारून कित्याक मातशें वोलें जाल्लें आशिल्लें न्ही, ताका लागून धुवन काडलें. घरांनी बी मातशें अशें कचरो पडलेलो, सो साण बीन मारली आनी आमी जेवली बीन. सो जेवण बी करपाक पडलें ना, हाडलेलें न्ही, सो तें जेवन बीन घेतलें. आनी आतां आय थिंक 10:15 समथींग जाल्या. तर जालें आमचें सगळें. न्हिदया म्हणलें, पावस बी बरो पडला आयज, गरमी बी तितली जावची ना न्ही, मातशें मस्त न्हिदया म्हटलें. सो तेच्या पयलीं म्हटलें व्हिडियोय बी एंड करून घेवया अशें म्हणून. अशें टायर्ड अशें जालें ना, बट आतां बरो पावस बी पडलो न्ही, मातशें गरमी बी जायना. आनी पावस अजून कंटिन्यू पडत आसा, गडगड बी मारता. वारो बी जो आसा पळय तो बंद जालो आनी मोठ्ठो असो पावस पडना, बारीक असो पडटा, बट पडटा पावस तसो तो. बाय न्हिदलां. सो बायेन येवन जेवण बी कांयच केलें ना. फीड केल्या, फीड घेयना, जेवण घेयना, कांय ना. त्या ओग्गी न्हिदला आतां, न्हिदयला ताका न्हिदला. आनी आतां आमचें बी जेवण जालें, न्हिदता आमी, मां कितें करता आपलें बारीक बारीक. सो आमी म्हटलें न्हिदया अशें म्हणून. सो तेच्या पयलीं आयचो व्हिडियो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडियो घेवन फाल्यां. तो मेरे म्हाजे व्हिडियो अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया. तो मेरे थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.